नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. हांव सुशांत उपाकरान सांगाती गौरांग प्रभू वर्तनेकार तुमच्या मुखार आज घेवन आयले नवे खबर. बरे नवी खबर न्ही ती आमी कालची जी खबर आसा ती आज कंटिन्यू करतात. ती म्हणजे सद्याक सभापती रमेश तवडकार आनीक कला आनी संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांचे मदीं पेटिल्ले एक झूज. ताचे फाटल्यान रोखडोच काल सीएम दिल्लीक गेलो. ताका लागून अनेक वेळ जाले की आता गोविंद गावडे ड्रॉप करतात आनी आपले कोणाक भितर हे करतात इंजेक्ट करतात असो बोवाळ जाला. सो एक हे म्हणजे एका ताका लागून सद्याक गोंयांतलें हें राजकीय वातावरण आसा तें सामकें अशें धवळून गेल्लें आसा. तातूंत भितर आज हाणें आमचो जो बीजेपीचो पार्टी प्रेसिडेंट आसा सदानंद तानवडे ताणें एक हे केलो स्टेटमेंट केला की आमचे घरातली भितरली झगडी म्हणजे एक सभापती एक मंत्र्याचेर आरोप करता. सभापती ते बी अधिवेशन चालू आसता आनीक एक मंत्र्याचेर आरोप करता तो बी सामको गंभीर आरोप आनीक पार्टी प्रेसिडेंट म्हणटा हे आमचे घरातली झगडी जावपाक शकना कारण तो एक मिनिस्ट्री सांबाळटा पयलीं आनी ह्या मिनिस्ट्री भितर जाल्ले फ्रॉड अशें म्हणून रमेश तवडकरांक सपोर्टर म्हणटा. पयलो आवाज काडला सपोर्टर आनी की आर्ट एंड कल्चरांतल्यान अशेंच जालें म्हणजे हें कशें घरांत सरकाराचें जालें. म्हणजे तुमची पार्टी भितर झगडी आसा ती तुमी मिटोवपाक शकता. ती हरशी पयलीं मिटोवपाक जाय ती तुमी. ती कितें आजच जाल्ली जावं हें जालें ना रमेश तवडकर ताचेर भायर भितर एटॅक करता जावं गोविंद गावडे ताचेर एटॅक करता. आतां मेन मुद्दो हातूंत असो एक म्हणजे की तो सगळे जर प्रेस कॉन्फरन्स पयले चडशे पयशे काणकोणाकच म्हणजे ताचेर घडणुकरी आनी हातूंतच पडलेले आसा आनी अशें वाटल्यार की एकूच वाड्यार चार चार थंय 15-20 लाख थंय फकत 4 प्रोग्राम करपाक दिल्या आनी हो आरोप आसा. ते घरांतले म्हणटा तें कितें आसा पांगवण घालपाची कितें तरी हे अधिवेशना तोंडार घालपाचें आनी मेन म्हणजे पीएम मोदी येता ताचेर पांगवण घालपाचें आनी एक वटेन टायम मारून व्हरपाचो एक वेळ सदानंद तानवडे हे आसतलो तशें आसतलें. पूण तातूंत भितर विजयान एक बरेंच एक टिका केल्ली आसा की हें सरकारांतून पयशे मोडटात जनतेचो हो पयसो. सो हें तुमची जनतेची लूट म्हणटा जनतेचे पयशांची लूट. सो हो हें जायना. ताका इन्क्वायरी जावपाक जाय ती विजयान डिमांड. त्याच बरोबर आप आनी बाकीचे आनी मागनात इन्क्वायरी जावची हें मागिल्लें आसा. पूण एकच खजुनी कळना की विरोधी पक्ष फुडारी दुरी आल्या मागणी करना. हय तो कितें तो सगळे प्रत्येक गोश्टी खंयची सायलंट मोडाचेर वता असली जेन्ना जाता तेन्ना तो सायलंट मोडाचेर वता. तुका फाटीं सांगिल्लें जेन्ना विजयान आर्ट एंड कल्चराचें गेले ते एसेंब्लीक काडिल्ले तेन्ना ताणें सिस्टमॅटीक मणिपुराचो टॉपीक काडलो आनी बॉयकॉट केलें. बाकीच्या ऑपोजिशनांनी आपूय तेन्ना बॉयकॉट केल्लें कळ्ळें तुका. तेन्ना विजय एक तो 45 मिनट सुमार उलयल्लो तेन्ना मिनिस्टर गोविंद गावडे आशिल्लो तातूंत जे हे आशिल्लो कला अकादमी आनी एक एपी तो सायलंट आसा. सायलंट कितें आसा तो हांव सांगपाक शकता. हातूंत भितर सगळ्याक आनी म्हणटा बीजेपीचो पयलींचो प्रवक्तो सावेर रोड्रिगीस हो सदांच एक व्होकल आसता. तो असली कामाचेर केन्ना बडी मारपाचो पळयना. व्होकल आज ताणें ट्वीट केला की तो म्हणटा जर बास्केटा भितर एक जरी कुस्तो आपोल आसलो जाल्यार सगळे बाकीचे हे कुसतात किंवा तांकां कीड लागता. सो तो म्हणटा पयलीं जाले ते आमचे नागरी पुरवठा जे धान्य ते ना जाले कुसले तो कर्नाटका वता तो एक इश्यू जालो. ताचे फाटल्यान म्हणटा कला अकादमी इश्यू जालो. आतां हो आर्ट एंड कल्चर इश्यू जालो. तो म्हणटा की दीस लुक्स लायक हे पयल्यार तो गोविंद गावडेचेर बेजार आसा ही गोश्ट वेगळी. तो म्हणटा दीस लुक्स लायक हॅबिच्युअल हे तसली म्हणटा करप्ट जे कोण आसात जर आसा जाल्यार म्हणटा ताणें अशें हे केलें कारण तांचें करप्शन चालूच उरतली. सो असल्या हाचेर इन्क्वायरी जावपाक जाय पयलीं म्हणटी आनी ताचेर जर आसा जाल्यार कडक कारवाय जावपाक जाय ताची मागणी. म्हणजे ही बीजेपीच्या घरांतल्यान आयिल्ले आनीक एक सभापती तो एक सभापती जेला रमेश तवडकर तो ताचेर आरोप करता की अशें म्हणटा करात न्ही इन्क्वायरी तुमी जावं न्ही कितें आसता तें कळटलें सगळ्यांक सारकें. आनी जर रमेश उरला रमेशाक परीस करात ना जाल्यार कोणाक करपा आसता करात.
आरोप तुम्हीच पार्टीचे करता तुमच्या घरातले झगडी हे कितें तुम्ही घरातले झगडी तर तुम्ही घरात सोडया आशिल्ले पयलीं कामराजाचेर गेल्लो हांव घरच्यांनीच केल्लो घरच्यांनी केल्लो तेन्नाय आनी कोइन्सिडंटली कामराजाचेर जो फर्स्ट आरोप केल्लो की आमी कंप्लेन केल्या आनी सगळ्यांक जर मिडिया मुखार सांगली तांचो रमेश तवडकर आशिल्लो ते मडगांवच सांगिल्लें आमी केल्या पार्टी हायकमांडा कडेन हाजे बद्दल हे केलां त्या कागद मात्र केला हे रमेश तवडकर आणि आता हे रमेश तवडकरांनी सांगला की गोविंद गावडे करप्शन सो हाका लागून एक सूत्र दिसता रमेश तवडकर ते केल्या ताच्या फाटल्यान काबराल गेलो आता गोविंद गावडे त्याचे तपास करलो दिस लुक्स लायक अ सामके प्लॅन्ड जे अशें दिसता एक सायडीच्यान ते पयली प्लेन काय कितें सांगपाक शकना अधिवेशनाक कालो न्ही तुका अधिवेशनाच्याच टायमार हो कित्याक आयलो बॉम्ब आणि मोदी मोदी येता आता प्रायम मिनिस्टर हांगा येता आनी तेजे 4 दीस पयलीं बॉम्ब आयलो म्हणजे ताजे फाटल्यान कितें तरी आसपाक शकता हे काय कालचे प्रोग्राम न्ही आनी तशें हे आतां बीजेपी एक सायडीच्यान जे पार्टी आसा पार्टी ऑफिस ते हे दाखोवपाक तेजे बांगोड घालपाक जे बोवाळ जावचें म्हणजे हे जावचें न्ही आमी आमची घरांतले मॅटर सीएमा कडेन उलयतात आनी एक्चुअली हे काल जाल्लें आनी आज ताणें सांगलां की आमी सीएमा कडेन जेन्ना पत्रकारांक तपासून एक्चुअली ताणें कालचे कालो उलोवन कितें मॅटर आसलें हाडपा जाय आनी इन्क्वायरी तरी करपा जाय म्हजे खातीर म्हाका दिसता की इन्क्वायरी म्हणटा की तुमचोच जेन्ना आमदार सिनियर आमदार पार्टींतलो तो करता आरोप करची इन्क्वायरी सगळ्यांक कळ्ळी कितें आसता आनीक आज अनेक म्हत्वाची गजाल जाली म्हणजे पयली 27 तारखेर मडगांवांत 2 भुरगीं येतालीं हाडून सोडिल्लीं आनी ताचे जी कोण सोडची आसा ते 2 दिसां पयलीं आवय आयिल्ली त्या भुरग्याक पळय केल्ली आनी तिणें सांगिल्लें की आपली जी चवथ आसा ताणें हे भुरग्याक हाडून सोडले आसपाक जाय म्हणल्यार आसा ताणें सांगिल्लें आनीक आज काल राती तांकां सावंतवाडीक धरली आनी आज हांगा गोंयांत हाडल्या तूं हांगा आशिल्लो पुलीस स्टेशनाचेर आशिल्लो तांचे पुलिसाचें वर्शन कितें पुलिसांच्या वर्सान खरें पळयलें जाल्यार मडगांव पुलीस स्टेशनाक हे बद्दल खूब तोखणाय करपाचें काम केल्लें आसा कंटिन्युअस तांणी एक आठवडोभर सामकें दीस रात म्हणटा तशें काम सांगते प्रमाणे कांयच कळूं नाशिल्लें एक्चुअली फक्त एक सीसीटीव्ही फुटेज सोडली जी स्टेशनार मेळिल्ली ती सोडली जाल्यार हाका कांयच कळूं नाशिल्लें ती भुरग्यांक उलोवपाक शकनाशिल्ली आनी ती जी आवय आयिल्ली ती तितली इन्फॉर्मेशन सांगपाक शकनाशिल्ली कारण ते हांवें तेगे गुणान तिका आनी ती तशी एज्युकेटेड अशी दिसना सो मडगांव पुलिसांनी पयलीं कितें केलें थंयच्या वेपारा कडेन उलयलें थंय सीसीटीव्ही फुटेज दिली ताजे नंतर तांकां 2 जोडपी दिसली एक जोडपी दिसलें ते तांकां ते चलयेक सोदता ताजे नंतर ते स्टेशन म्हणल्यार गेले थंय सगळी चॅक करीत गेले ते खंयच्यान आयल्या कितें जालें कळना स्टेशनार तांकां ती जी दुसरो भुरगो नेत्रावती एक्सप्रेस दुसरो भुरगो मागीर नेत्रावती एक्सप्रेसांतल्यान देंवता थंय कळ्ळें की आनी एक भुरगो आसा तो आरपीएफाक गेलो तो भुरगो तो ताज्या कडेन ल्हान सो ते भुरग्यांचें खंय दवरपाचें तें खबर ना ताजे नंतर तांकां कळ्ळें नेत्रावती म्हणजे हांगच्यान मँगलोर म्हणल्यार ते फुटेज ज्यो आसा सगळीच म्हणजे तांचे कडेन मागयल्यो फुटेज एक टीमूय धाडली ट्रेनीन मँगलोर म्हणल्यार ताजी हे जाली शेनवारा गजाल शेनवार मंगळाराक ती बायल थंय आयली ती एक्चुली चुकून पावली तिका फक्त खबर आशिल्लें की गोवा आनी कांयच खबर नाशिल्लें सो तिजे कडेन टिकेट नाशिल्ली ती गोंयांत ती एक स्टेशनार खंयच्या देंवय म्हणून पयलीं स्टेशन हांगा लागता पूण हांगा देंवयलें आनी ते लकीली ती पुलिसांक मेळ्ळी मागीर ताजें आयडेंटिफिकेशन जालें आनी ती तुगेले पुलीस स्टेशनार पावली पुलीस स्टेशनार पावतकीर आतां ते 2 ज्यो बायलो आशिल्ल्यो जी निकी पांडे आनी तो दुसरो आमचो हय ताका सोदपाचो कसो मोबायल ना काय ना लोकेशन मेळना काय मेळना आनी मुखारली फुटेज खंयच स्टेशनार आनी सगळ्यांक हेका पयलें तरी मेळना आनी हिका एड्रेस काय खबर ना ताजे नंतर ताजी व्हेरिफिकेशन जावपा लागून तिजे जवळ जे डॉक्युमेंट आशिल्ले ते बॅग कोणें दुर्दैवान तेय बॅग तिगेले चोरले हिचे कडेन कांयच ना जालें पयशे येना ती बॅगान सगळे पयशे आशिल्ले ते भुरग्यांचे डॉक्युमेंट आशिल्ले मागीर पुलिसांनी इन्क्वायरी केली कळ्ळें की ती एक्चुअली जी आवय आसा ही नारायणगांव हांगा रावपी आनी ही जी निकी पांडे ती पुण्याक रावताली सो नारायणगांवाक ताणें कॉन्टेक्ट केलो पुलीस स्टेशनाक थंयच्यान हॉस्पिटलांत तांचे बर्थ जाता कॉन्टेक्ट केलो थंय पयल्या तेणी सांगता प्रिस्क्रिप्शन सारकें आसा त्या हॉस्पिटलाक केन्नाय जालें खरो भुरगो जाल्लो दोनी भुरग्यांची वळख पडली ताजे नंतर तांगेली मुखार हालचाल जाली तितली सोदता म्हळ्यार एक टीम नारायणगांव गेली थंयच्यान थोडे नंबर पुण्याक भोंवले आनी नंबर मेळना आनी एक असो म्हणजे कॉल ते हागेलो नंबर मेळ्ळो ताका आनी तो कॉल ते ट्रेस करीत आशिल्ले काडटाले पूण कॉल दोनी फोन ऑफ आशिल्ले ताजे नंतर लास्ट काल राती तांकां ताजे पयलीं ताणें सगळे फोटो आनी हे ते सगळे पुलीस स्टेशनाक मेळ्ळे पूण खंयच काय मेळनाशिल्लें आनी ही जी निकी आनी ती दोनी आरोपी आसा ती
जागो चेंज करीत गोंयांतच भोंवतालीं. सो काल राती तुके फोन ऑन जालो, फोन ऑन जातकीर हांगा तो म्हणजे हांगा लोकेट जालो, लोकेट जातकीर आनी टीम धाडली रोखडीच. ताचे पयलीं जो PSI आनी हाचे आवय सगळ्याक ताका भोंवडावन हाडली ट्रेनीक, म्हणजे तूं खंय देवपाक शकता. तिका कांय सांगपाक कळना, ती म्हणटा आमी कितें तो उतरयतली तशें म्हणून सांगली रेल्वे स्टेशन. सो काल तांकां पयलीं ती थिवी जाली, थिवीच्या नंतर ती सावंतवाडी तांकां पुलिसांक कळयलें आनी ताचे नंतर रोखडीच ती आमची गोंयची टीम सावंतवाडी पावली आनी तांकां अरेस्ट केलें, तांकां घेवन आयली. पळयले ते म्हायती प्रमाणे आतां ती आसली ताची सवत हय. सो ती जी आनी तिचे भितर झगडी जाली आनी तिचे राग काडपाक लागून ताणें भुरग्यांक हांगा सोडली आनी ती व्हरून खंय तरी मुखार सोडली, एक स्टेशनार ती वयली आनी ती पळटी आयली. तिच्या घोवाकूय आतां पुलिसांनी हाडिल्लो आसा, तो तांचे बरोबर आशिल्लो. आतां पळयल्यार ताजें कंडिशन व्हरपाचें सारकें वायट आसा, क्रिटिकल आसा, ताका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत एडमीट केला. एक वायट गजाल म्हळ्यार ही जी भानगड जातली, चार भुरग्यांक आपल्याली पेरंट्सां पासून पयस रावता. दोन भुरगे आनी एक भुरगीं हांकां पयस रावप पडटा. आतां निकीक कायदेशीर हें करतकीर तूं आपली भुरगीं मेळटलीं, पूण ताका खूब कटकटी आसात आनी ती भुरगीं जीं आसात, जी निकिल्लीं भुरगीं आसात, ती भितर आपल्या घरांतच उरली, कारण तांकां कोण केअर टेकर ना आनी ही आवय बापूय जाल्यार हॉस्पिटल अरेस्ट केल्ली आसा. अशी परिस्थिती सगळी प्लेसीस आसा. सो ह्यो आशिल्ल्यो आमच्यो साश्टींतल्यो गजाली. मेन म्हणटा ते हे जे आमचे गोविंद गावडे आनी रमेश तवडकरांचें जें प्रकरण सुरू जालां तें आतां फुडें खंय पावतलें तें पळोवचें पडटलें. कारण 2 दिसां भितरच नरेंद्र मोदी हांगा येवपाचो आसा. हें अधिवेशन चालू आसपाचें जालां, फकत एकच दीस जाला, हाजे फुडें चालू उरपाचें आसा. ह्या हातूंत हो प्रश्न कितले पसून फुडें पावतलो हाजी उत्सुकता सगळ्या लोकांकूय आसा आनी आमकांय आसा. सो ह्यो ज्यो फुडल्यो ज्यो गजाली आसात त्यो तुमच्या मुखार आमी घेवन येतले. तो मेरेन सगळ्यांक नमस्कार. पळयत रावात गोमंतक TV.